सौर पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सौर राष्ट्रांच्या दोनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारी कुडी आत्म्या सयत सर्गेचे मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. त्याच बरोबर तुवें दिल्ले पिकेचे उत्सव समोरुंक आनी पिके खातीर तुका दिनवासता. आमचे सर्गेचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची समेस भुरगीं सर वायटांतलीं सुटोन अदीक करून कोरोना पिडेंतली आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गा सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजमोड चलयताय सासणांच्या सासणान. सर्गेच्या बापा, ह्या सोम सेबणीच्या माडयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र कर. आनी कोणसां आनी फळां ह्या आयज पिके उत्सवचो उगडास करून त्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी हें सगळें तुजें बरेंपण आनी भलेंपण ओळखून घेवन आमचे जण एकल्याच्या जिविताची नवसोडणी जावं. जे आमी परब समोरंतल्या त्या वरवीं आमचो बाबाट अदीक तीर कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सौर पदवीदार देव बापू आनी पवित्र आत्मो ह्या फळांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Thank you.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचो विशय जावन आसा आसूम सायबिणीचे मजतीन आनी आमच्या जिवितान खरें रुपांतर हाडूंक आमचेशी राव. आयज पवित्र सभा सुम्या जेजूच्या रुपांतराची परब समारंभता. तशेंच आमचे फिगोजेन आयज नव्या कणसांचेर आनी नव्या फळांचेर आशिर्वाद घालून देवाचो मोग आमचे सोबे अनुभवूंक देवाक दिनवासता. आयज आसूम सायबिणीची परब समारंभूंक आमी तयारी सुरू करता. हे 9 दीस तयारी करतना गोळीक विशय आमचेशी राव मनान दवरूंक आनी आमचे सर्गीचे आवयची देख घेवन आमचे वत्मीक जिवीत अदीक गिरेस्त करूंक शिकोवन घेतले. ह्या वर्साचो आमचो गोळीक विशय आमचेशी राव. आमकां सगल्यांक जेजू आमच्या जिवितान कुटुंबांत आनी भोव करून आमच्या समुदायांत रावूंक आनी जिवंक आपयता. आयज पयल्या दिसा नव्यानाच्या आमचो विशय जावन आसा आसूम सायबिणीचे मजतीन आनी आमच्या जिवितान खरें रुपांतर हाडूंक आमचेशी राव. आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजू आमी आमचें दादोसपण केलां वना. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेलें वना. जरी तर जेजू आमचें दादोसपण तर आमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें. सायबीण माय सुम्याची गोवाय जाली आनी जेजू तिचें दादोसपण जालो. तर आयज मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना सायबीण मायेची देख घेवन आमच्या जिविताचें बदलप करूंक जेजूक आमचेशी राव म्हूण मागुया. ही चिंतना आनी कल्पना आमच्या मनान घेवन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मेळिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सौभाग्य सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Oh
देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोमेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्रेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणता महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेणये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो मोवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया मागीर दोमिंगाचो समुदाय हांचे नोवेन ह्या समुदायांत रावतल्या सगळ्या कुटुंबां खातीर मागुया स्वर्गीच्या बापा रुपान तोल्लोले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपले देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो ताचो बावट तीर केलो त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचे सोपून रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा डॅनियल प्रोवेदेच्या पुस्तका वेले वाचप हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनांत दवरलेली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो ताचे न्हेसपां आवरण हिमापरी धोवें ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकरां जळटोल्या उज्या परी ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली हजारांच्या हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले
तेन्ना एक निया सोबा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदलेशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळे म्हणया, सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीच जावं. ताचे भोंवतणी कुंपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत, ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार पर्वत मेणावरी कोडटात, अंत्रोळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर, सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो, सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पराक जय. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस उपरांत जेजू पेद्रो, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका ऊंच दोंगरार एकवडे आशे खातीर गेलो आनी ताचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताचीं आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडबोळा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं इमा पोरी धोवी फूल जाली. आनी मोजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रोन उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकळो आसलो.
ते भिवन कांपलोले आनी एक कुपान तांचेर सावडी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, एक भुरगो आसलो, ताचें रूप सगळेंच बिगडलोलें कशें दिसतालें. शेपूच नासली. भुरगीं बी केन्नाय केबणां करतालीं, कित्याक ताचें रूप आनी ताचें तोंड सगळेंच मनशाचें कशें दिसनासलें. एक दीस तो ह्या बारिश्टा बरोबर खंय एका गॅलरीन गेले. एका गॅलरीन, कसली गॅलरी, थंय आशे आसले, दुसरे दुसरे शेपीन आशे आसता. आनी आशा मुखार रावलो म्हणटच आसोंक येता. एक एकल्याचें रूप पळोवन ह्या आशांनी जिन्सां बासांनी मनीस दिश्टी पडटात. खरें रूप ताचें, पूण आशांत वेगळेंच दिसता. आनी हे भाशेन त्या आशान पळयत आसतना तोय भुरगो तांचे बरोबर आसलो. एका आशान खंय ताचें रूप सारकें दिसलें आनी तो इतलो खुशाल जालो की आपलें वांकडें आसुनूय थंयसर आशान इतलो सोबीत सुंदर दिसतालो, हँडसम दिसतालो. आनी तें पळोवन सोंतसलें. प्रेदीच्या बाबा म्हणिनो, एक गोडणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. कितें गरजेचें भायलें रूप न्हय, पूण मनशाचें भितरलें रूप. आनी भितरलें रूप म्हणल्यार ताचें नोसोल्लोलें जिवीत. तर आयज आमी जेजूच्या रुपांतराची परब करता आनी हें रुपांतर आमी पळयलां. जेजू आपल्या शिसांक घेवन दोंगरार गेलो आनी आपलें रूप बदल्लें, लोकलोकीत केलें. मोडोळा लागीं दूंक जायना त्या रोपाकीन इमा परी धवे फूल जालें. आनी मोजेस आनी एलिजा तांकां दिश्टी पडले शिसांक, ताचे लागीं उलयता ते. आनी सगळी मोहिमा पळोवन ते अजापले. कित्याक म्हणचे तांकां सजमलें ना. ताणें म्हटलें आमी हांगाच रावल्यार बरें, हांगाच थांगाच रावंक. आनी जेजू तांचे विशीं कोश्टां मरणाची खबर सांगतालो. पूण आतां जेजू तांकां कोश्टां मरना उपरांत कितें घडचें आसा तें तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. जी मोहिमा ताका मेळची आसली ती तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी ते म्हणटा हांगासरूच रावल्यार बरें. पूण जेजू म्हणटा ना, आमी खाला वचूंक जाय. आनी हे भाशेन जेजूचें मुखामोळ लोकलोकीत धवें फूल जालें. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी पयलें नोवेन सुरू केलां. आसोम सायबिणीक मान दिवंक ही नोवेनां सुरू केल्या. आनी ह्या नोवेनांतल्यान आमकांय देवाचें उतर परगट जातलें. मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतल्या. आनी हे तरेन ह्या नोवेना वरवीं हे परबेक तयारी म्हटल्यार आमचें जिवीत नवसरूंक गरज आनी गरजेचें. आमचे जिविताची नवसरणी जावंक जाय. आनी आमकां मारिया जावन आसा एक देख. तिच्या जिवितांत जायती नवसरणी आयली आनी जाली. ताच्या जिविताचें रुपांतर आमी पळयत जाल्यार आमी पळयता कोण भाशेन मारयेच्या जिवितांत रुपांतर जालें.
जेन्ना मारयेक संदेश आयलो ती जावन आसा म्हूण देवाची माय सायबीण मायन म्हटलें ओय ओय म्हटलें पियेट म्हणटा आमी तिजें पियेट म्हणजे तिणें त्याच घोडये देवाची माय जावचें तिका विचून काडल्या म्हूण सांगिना फुडें ती तयार जाली आनी त्याच घोडये तिचेय जिविताची बदलली म्हटल्यार ती देवाच्या पुताची माय जावंक पावली. त्याच घोडये तेणें वय म्हटलें त्याच घोडये हें देवाचें उतरान सोबतान तिचे सोबें जोल घेतलो आनी ती देवाची माय जावचें देवान तिका फावो केलें आनी हे भाशेन तिच्या जिवितांतलें रुपांतर आमच्यान पळोवं येता. तशेंच जेन्ना एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक ती भेट करूंक गेली तेन्नाच तेच घोडयेर ती जावन आसा पयली वस्तुरी देवाची बरी खबर परगट करूंक फर्स्ट कॅरियर ऑफ द गूड न्यूज आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली त्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. पयली बरी खबर तिचे वरवीं परगट जाली. तिसरे सुवातेर आमी पळयता काना गांवांत लग्नाक गेल्ली कोडे आमी पळयता ती बरी करून पळयताली आनी पळयता लग्नाक सगळे सोरो सोंपलो. एक असलें बरे भाशेन तेणें चतुरायेन पळयल्या उपरांत तेणें सगळे ताची दूख पळयलें ताची खोंत पळयली आनी तिणें म्हटलें पुताक ताचे लागीं सोरो ना ताचे लागीं मागलें आनी हे भाशेन ती जाली बरी सामारितान तिच्या जिवितान आनी हे तरेन सोरो नासलेलो थंय जेजून मिलाग्र करून ताका सोरो दिलो आनी हे भाशेन मारिया जावंक पावली एक बरी सामारितान कशी त्या घोडये उलोवचेक सांपडलेल्या ओकले न्हेवऱ्याक. चवथे सुवातेर आमच्यान पळोवं येता कालवार जेन्ना कुस्सा मुडी ती उबी आसली तिच्या पुताक कुस्सार मारलेलो तेन्ना सगळें ती ओगेपणान मारतीरपणान सोंसता आनी आमच्यान म्हणूं येता ती मारतीर कशी हें मारतीरपण भोगता. आनी पांचवे सुवातेर जेन्ना पवित्र आत्मो धर्मदुतांचेर सेनेकलान दारां भोंवन आसलेलीं तेन्ना तांचेर देंवलो आनी सायबीण मांयचेर आनी धर्मदुतांचेर तेन्ना तिका पवित्र सोबेची आवय जाली. हें ट्रान्सफॉर्मेशन तिच्या जिवितान आयलें. तर आमच्यान म्हणूं येता हें रुपांतर आमकांय देवाच्या उतराच्या उजवाडान घोडये आमचे जिविताची नवसोडणी जण एकल्याची जावंक पावतली. देवाची कुशेक देवाच्या उतराक पाडो दिवंक देव आमकां हे तरेन आमच्या जिवितान नवसोडणी हाडूंक वावुरतलो. देखूनच जेजूक म्हणया आमची सांगातार राव तो जेजू आंकवार मारेच्या जिवितान आसलो आनी देवाच्या उतरा वरवीं तिच्या जिविताची नवसोडणी जावंक पावली तशेंच आमच्या जिवितान नवसोडणी येतली. तर हो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत ताचें तुमी आयकात. आयच्या दिसा हे परबे सुमयार हो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत ताचें आमी आयकूंक जाय आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आनी ताचें आमी आयकता जाल्यार आमच्या जिविताची नवसोडणी जावंक पावतली आनी आमकांय मोहिमेवंत जिविताची वाट देव आमकां उतरांतल्यान दाखयतलो आनी ह्या वरवीं आमकां हीच मोहिमा मेळटली. एक दीस जेन्ना शेवटाक तो व्हडा दोबाज्यान येतलो ताचें दुसरें येणें जातलें व्हडा दोबाज्यान येतलो तेन्ना आमी ताका हे भाशेन दोबाज्यान ताच्या वांटो घेवंक पावतले. तर ताचें आयकूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. हे एक दिसा ह्या नोवेनान देवाचें उतर आमकां परगट जातलें. ह्या उतरा वरवीं आमच्या जिविताचें जण एकल्याचें रुपांतर कर
आनी जावंक मागुया एकामेका पासत. उबी रावुया आनी आमची मागणी, आमचे आवडे, आमचे ओत्रेक ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितांत देवाचो लोक आनी मोहिमा भोगूंक आनी ताचो ताळो आयकूंक आनी परगटूंक तांकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. मारिया न्हय जेजूची आवय, पूण ती आमची आवय. तिचें जिवीत नियाळून तिचें शेगून आमी आपणावंक आनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमी बापाक मोहिमा दिवंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. सगळ्या गोऱ्याब्यां पासत आनी केरीतपणी हे वेदी भोंवतणी एकठांय आयलोल्या गोऱ्याब्यां पासत सायबिणीची मोजोतीन आपापले गोराबे देवाचे शासनाचे जानवायेन तांणी व्हरूंक आनी अशें जायती देव आपोणी आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आयज नव्या कणसांक आनी फळां पासत खुशालकायेन देवाक दिनवासताना ह्या वर्सा आमच्या उदार पसनांक फावो तो पावस आनी पिकावळ दी म्हूण आनी सोमेस्तांक संतोश बरीत कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बोमोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोईन आयकून घे. तुज्या उतरा वरवीं आमच्या जण एकल्याच्या जिविताची नोसोडणी जावंक, रुपांतर जावंक आनी हे वरवीं तुजी मोहिमा आमी भोगूंक पावूं हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Hymn number C8. आमी तुका दिनवास मोच्या बाबा म्हणीनय मोच्या आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनीक आमच्या खातीर पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचो मोहिमेचो उस्वाण
आमच्या देण्यांचेर फांकोय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजे उजवाडाची भुरगीं आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारला. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वेंचलोल्या साक्षा मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें पडसडीत करून दाखयलें. अशी ताणें मोना शिसाची कुर्साच्या इणपणांक केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुदाट कुडीक फावो जातली तीच आपली असोक्त मनशा सैमाचे कुडीन आदींच फुडें ओजापांनी फांकून दाखयली. देखून सर्गेच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायता. Povit, 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 Doloroso Sorvespor Tuum. Povit, 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 Doloroso Sorvespor Tuum. Sorgani samsar bolya, तुझ्या वैभवान स्वर्ग आणि संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी, ओ स्वर्गी, ओ स्वर्गी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात,
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाणताचो गोठ परगोटुया. Jezusi Gonzalo, Jesu nomeane dolo. Jesu melo, Jesusi Gonzalo, Jesu nomeane dolo. बापा तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. ह्या नोवेनांनी आमी वांटो घेवन देवाच्या उतराचे उजवाडान आमचे जण एकल्याचे जिविताची नोसोडणी जावंक रुपांतर जावंक बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
संसाराचे पापाचेरे आमची ताकद कर, आमची ताकद कर. देवाचे शेणिये संसाराचे पापाचेरे आमची ताकद कर, आमची ताकद कर. देवाची शेणिये संसाराचे पापाचेरे आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू कोस्टा मोर्नांतल्यानूच पुनर्जीवन जावन पोटसोडीत जाल्लो आनी मोहिमेमोन जाल्लो. ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण ज्या एका सुत्रान म्हाका पळयकी मेवतली. Hymn number D14. आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवे लायल्या मोशा बाबा दिसा बाजा माये मोगा. ओ देखो पोरच्या मनान फाटे बोलता गोचे बाबा. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. हांव ती दाखवे तुमी फाटे मोजे सोबे रिगोन रावचे. वेली नादी लोले फाटे निर्फोल जात्रे सुकोन वेत्रे. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुज्या पुताचे रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर पांखयलोय. आमी घेता त्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्योय कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पडसडीत जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.
मोगाळ माय आमची ताई तूं राव बोल सदा ताका सदांच तूं पाव मायेका तूं तिचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी बोल